नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. कुठ्ठाळे पोटवेंचणुकेंत सर्वपक्षीय उमेदवार घालपाचेर विचार चल्ला. मिकी पाशेकोन दिली कबुली. मात चर्चिलाक तिकेट दिल्यार कितें करतलो ताचेर सध्या तरी सायलन्स. हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटीच्या प्री क्वालिफिकेशन बिडा खातीर फक्त दोनूच कंपन्यांची टेंडरां. सोमारा टेंडर समितीची जातली बसका. माय सोंपता म्हळ्यार थारतलो कंत्राटदार. माटवेमळ खोला दांड्या वागान तरणाट्याचेर केलो हल्लो. आनीक एकल्याचेर उडी घालपाचो यत्न. वागाक धरपाक राना खात्यान लावचो पांद्रो, लोकांची मागणी. म्हादय सयत खोतीगांव अभयारण्यातूय दांडये वाघ. पणजे कांपालार भल्ला कोकण फळां महोत्सव. तरेतरेचे आंबे, नवनवी फळावळ, वखदी झाडां, फुलां आनी कलमां. पळया 3 दिसांच्या फळां महोत्सवाचेर प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. आनी 49वी बांदोडकार क्रिकेट ट्रॉफी जिखली साळगांवकर स्पोर्ट्स क्लबान. NRB GCAक मारले 73 रनांनी. 50वी ट्रॉफी जातली फुडल्या वर्सा व्हडा दबाज्यान. जिमखान्याचो सुदार आनी सोबितीकरण. आता खबरो विस्तारान. कुठ्ठाळे पोटवेंचणुकेंत सर्वपक्षीय उमेदवार घालपाचेर विचार चल्ला. ही गजाल गोवा विकास पार्टीचे मुखेली मिकी पाशेकोन शुक्रारा प्रुडंटाकडे उलयतना मान्य केली. मात चर्चिलाक तिकेट दिल्यार कितें करतलो तें मात ताणें अजून मेरेन गुपीत दवरला. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती वेल्यान जर सर्वपक्षीय उमेदवार घालपाचें थारलें ना जाल्यार व्हियोला पाशेकोक उबी करपाचें मिकीन थारायलां. आयतारा मेरेन सगळें थारतलें अशें गोविपाचे कार्यकर्ते सांगतात. आपल्या आमदारांचो 1 अंकी वयलो आंकडो 2 अंकींचेर व्हरपाक काँग्रेस खटपट करीत आसा. त्या खातीर सर्वपक्षीय उमेदवार घालपाचे प्रयत्न काँग्रेसीन चलयल्या. काँग्रेसीन आपल्याकडे उलोवणी केल्या हें गोवा विकास पार्टीचो मिकी पाशेकोन प्रुडंटाकडेन उलयतना स्पश्ट केलें. आयतार मेरेन आपूण कितें तो निर्णय घेतलो अशें मिकीन स्पश्ट केलां. GVP इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ गोवा बोर कित करपाचें आनी 2 दिसां डिसिजन घेतले. ओके. आणि काँग्रेसीचे प्रयत्न आसा की थंय कन्सेन्सस कॅन्डिडेट घालपाचो एक कॉमन कॅन्डिडेट. I don't want to make any comment on other parties, other political party. See, the other parties also approached with me. Okay. So in the best interest of Goa, I'll take a proper decision within a day or two. हे पण कॉमन कॅन्डिडेट घालपाचेर तुमचो कितें तसो विचार जातलो काय? We still need to discuss on that issues. Yeah. तुम्ही डिस्कशन करतले तेजेर विथ अदर पार्टी. Yes. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जर सर्वपक्षीय उमेदवार थारलो ना जाल्यार मिकी व्हियोलाक वेंचणुकेंत उबे करपाचो आसा अशें समजता. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार. हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेटींच्या प्री क्वालिफिकेशन बिडा खातीर फक्त दोनूच कंपन्यो आयल्यात. सुरवेक 8 कंपन्यो आशिल्ल्यो. मात दोनूय कंपन्यांनी ही टेंडरां भरल्यांत. सोमारा टेंडरांचो अभ्यास करप्या समितीची बसका जातली. ह्या 2 कंपन्यांची तंत्रीक टेंडरां मंगळारा उक्ती करतले. मे सोंपता म्हळ्यार खंयच्या कंपनीक कंत्राट दिवपाचें तें थारतलें. अजापाची गजाल म्हळ्यार चिमनीत वूज कंपनीनूय ह्या कंत्राटा खातीर अर्ज केल्लो. Out of 8 bidders who have requested for e-tender, only 2 bidders have offloaded their bids. Number 1, Mesas Utsav Safety System Private Limited, New Delhi, in consortium with Rosemarta Autotech Private Limited, Gurgaon, Haryana. And the second bidder who has submitted tenders online are Mesas Selex Technologies Private Limited. Their financial bids will be opened subsequently at a date that is communicated after evaluation committee submits its report. Actually 9 applications were received, but the 9th applicant has not submitted his request online, and that's why no tender was released. Shandit was there, one of the applicant. माटवेमळ खोला दाण्या वागान एका तरणाट्याचेर उडी घाली.
श्रीकांत हणशीकर ह्या वाघाच्या हल्ल्यात जखमी जालो. ह्या वाघान आनीक एकल्याचेर उडी घालपाचो यत्न केलो. वाघाक धरपा खातीर राना खात्यान पांद्रो लावचो अशी मागणी खोलाचो जिल्लो पंचायत वांगडी कृष्णा वेळपान केल्या. जखमी तरणाट्याचेर हॉस्पिटलात उपचार चालू आसात. म्हादय अभयारण्यात सयत आता खोतीगांव अभयारण्यातूय दाणये वाघ भोंवतात हें परत एक फावट ह्या घडणुकेन स्पश्ट जालां. कमाल लागला हातीक चढ आनी फाटीक हातयान फाटीक कसो उडी मारले वागान तुजेर हा संडासाक गेलो बसून ते उबो जाल्लो इतलो आं कसो उबो आशिल्लो बसून खंय आशिल्लो तो उबो ते संडासाक बसून बसच्या म्हणून घेवन असो उबो जाल्लो इतलो तेन्ना थोडी मारली वागान कसलो वाग तो पट्ट्याचो वाग सारको पळयलें तें पट्ट्याचो पयलीं केन्ना दिसतालो बी थंय वाग पयलीं तेमकां दिसता भायर केन्ना पळोवन आयलो आमी वाग आशिल्लो थंय वाघ आशिल्लो आतां तुजे मदीं वाघान म्हजेर एकदम उडी मारली उडी मारता आसतना आड पडलो पडटा आसतना तेका गळ्याक म्हाका हात पडलो असो वाघाच्या गळ्याक हात पडलो तशें करून मागीर अशी लात मारून तेका आड उडयलो ते वाटेन आनी हांव सुटून पळोवन आयलें. तशें टॉयलेटीक गेल्ले कडेन ही घडणूक घडली आसा. वाघान तांचेर हल्लो केल्लो आसा. सो एकादे वेळार तो वाघ जखमी आशिल्लो जावं शकता किंवा आनी कितें कारण आसूं शकता. पूण हाजेर जें आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान तशेंच मिनिस्ट्रान हाजेर एक्शन घेवपाची गरज आसा. ना तर हे अशे हल्ले परत परत जावपाची शक्यता आसा. आनी एकल्याचेर सकाळ फुडें ताणें हल्लो करपाचो प्रयत्न केल्लो अशें आमी आयकलां. हय हाजेर हल्लो करचे पयलीं तांचे घरा कडेन तो मनीस आशिल्लो तेन्ना ताका आवाज आयलो आनी त्या कारणान तो फुडें गेल्लो. ताका अचानक थंय दिसलो आनी ताजेर हल्लो करपाचो जेन्ना ताणें प्रयत्न केलो ताणें ताका फातोर मारून धांवडायलो. सो दोग जाणांचेर हल्लो ताणें करपाचो प्रयत्न केल्लो. एकल्याचेर ऑलरेडी केल्लो आसा आनी तो जखमी जावन हॉस्पिटलान आसा. तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन मागणी करता की ताणें कितें तरी पिंजर लावन ताजें प्रिकॉशन घेवचें कारण परत आमचे हांगा हल्लो जावपाची शक्यता आसा. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसव.